मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वोळ 1 ते 5, 10 आणि 12 ते 14. एकदम शिसांनी जेजूशी येऊन विचारले, सरकार राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवून हाडून ताका ताचे मोदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पोरी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नाये, कारण हांव तुमकां सांगतां, ताची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाचें मुखामळ तांबो नासतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार न्हयान न्हय दोंगराचेर सोदून हिडांतली गोडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना काय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हयान न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच पोरी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलो जालो स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाक नाका. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.